भयणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां आनीक शिकवण दिलेली आसा. पूण आयज ताणें आमकां सांगलां पळय तें एकदम म्हत्वाचें. ल्हानविकाय आमी पत्करूंक जाय. कित्याक लागून? एके आवयक तिची भुरगीं सदांच भुरगीं, केदी व्हडलीं जावं तीं सदांच तीं भुरगीं. तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां आमच्या देवा बापाक मानता जाल्यार आमी सगळीं ताची भुरगीं. आमी केदी पिरायेचीं जावं आमी सदांच भुरगीं. म्हणटच भुरग्यांचो बेस आमी घेवंक जाय. भुरगीं सदांच उक्त्या मोनाचीं, रोखडींच विसरतात आनी पोत्तून सगळें पत्करूंक ती तयार आसतात. आतां आमी सगळ्यांनी सायबीण माय भाशेन खालती जावंक जाय. ही खालतीकाय कसली की देवा लागीं सगळें जाता आनी आमच्या लागीं कांय जायना. आमी फकत ताचेर पातयेवन आसा, ताचे उद्देशी आमच्यान सगळें करूंक जाता. हे परी आमचें जिवीत जावंक जाय. हांव सर्वेस्पराचो चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरां प्रमाणें. हे भाशेन आमी खालतीकाय पत्करूंक जाय. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, धाकटुली तेरेझीन लिसिओची तिणें हे भशेन खालतीकाय पत्करली. ती ल्हान आसलेली आनी ल्हानूच आसतना तिची माय मेलेली. माय आनी पाय तिचो मोटवाशी जावंक गेल्लीं, पूण तांकां तें जावंक ना. तांकां 9 भुरगीं आसलीं, तांतलीं 4 जाणां मेलीं, 5 जाणां आसलेलीं तितलीं माद्रो जालीं, 4 जाणां कार्मेलीत जालीं. तर आयज आमी कार्मेलितां पासत तुमी माज घेया. तिणें गोंयांत आसतना फकत 10 वर्सां जाल्लीं, 10च्या उणें पर्यंत. आनी ह्या 10 वर्सांनी तेणें इतली ओत्मीक प्रगती केली की खरेपणी तिका सांतीनूच न्हय पूण तिका इगोर्ज तेची धर्मध्यक्ष म्हणून पत्करलेली आसा. सो ती दोतोर जिगोर माचेत. तर तिचें बरोवप इतलें बरें आसलेलें, सादें, आनी तिणें सादेपण आमकां दाखयलेलें आसा. आमी सादेपणांत कितें करूंक जाय? जें आमी कितें करता तितलें देवाक भेटोवंक जाय. आनी देवाक कित्याक पासून भेटोवंक जाय? दुसऱ्यांच्या आत्म्याच्या साल्वसां पासत. आतां आमकां कितेंय घडलें तर आनी कितेंय घडटना आमी तें जेजूच्या कोटान घडोवन ताकाच तें ओपून दिवया दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत. इतलें केलें तर पुरो. तिणें एक पाटी अशें केलें, एकलो कैदी ताची गोमटी कातरूंक ते वताले ताका, पूण ताणें कितें बरें वायट केल्लें आनी ताका लागून ताका बोगसणें मागपाक एकदम लॉस दिसताली. गोरवान बोललो आनी रागीट जाल्लो आनी ती ताचे पासून मागताली. ताणें बोगसणें घेवचें आनी जेजूचो मोग ताणें पत्करचो. केदोळ पातकी जालोले जेजू तांकां बोगसिता, पूण ताणें करूंकूच ना. निमण्या वखदार ताची तोकली तिचो दवरलेली आनी ते मागीर कुराड मारून ताका कातूतले आसलेले. तेन्नाच तो खुरीस घेतलो पाद्रीच्या हातांतलो आनी उमांग घेतलो आनी हे भाशेन ताची गोमटी कातुरली. हो मेलो खरो, पूण तिका अशी खात्री जाली की ताका देवाचें बोगसणें मेळ्ळें, देवाक ताणें पत्करलो. देव आमकां रोखडोच बक्षिसता जेजू क्रिस्त आपल्या पुता वरवीं आनी तो खरेपणी स्वर्गार गेलो. हे भाशेन धाकटी आसतना ती सदांच दुसऱ्यां पासत आपलें जिवीत वारयताली. आनी हे भाशेन ती मोटवाशी आसलेली, गोंयांत आसलेली, पूण तरी पूण तिका हो दर्जो मेळ्ळलो आसा भगवान फ्रांसीस बरोबर की ती मिसांवाची पात्रोण म्हणून. तो मिसांवाचो पात्रोण खरो आनी ती ताचे बरोबर मिसांवाची पात्रोण. ह्याच कारणाक लागून की सगलो गोत ते आपले सगळे जेजूच्या कोठान भेटयताली दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत. हें आमी पत्करुया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उठेन दवरया, दोळे बंद करुया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी पत्करुया आनी जेजू सगळें आमचें सगळें जिवीत ताका ओपून दीत रावया. जेजू, तूंच जावन आसा आमचें सगळें जिवीत आनी दारजोणें. तूंच आमकां राख आनी सांबाळ.